चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या परमारू वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाचा विदूय मेळून वचपाचे जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाचा विदूय मेळून वचपाचे पावलार पावलारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या पावलार पावलारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं फादर. ह्या दिसाच्या दिना पासत देवाक दिन वाचुया. बरे भशेन आयचो दीस सारूंक एमिसान देवाचो आदार मागुया. ह्या आयचे मीस भेटयता आमी मानिल जुआंव फिगेरेरो. सोंपल्या 2 वर्सां जालीं. खरेंचपणी देवा लागीं ताचे पासून मागुया. ताचे पासून मागतना आयज कोण आपलो वाडदीस मनयता, बर्थडे मनयता, जावं काजराचो दीस मनयता, मागुया तांचे पासून. दुयेंत कोण आहा खरेंचपणी तांचो उगडास करुया. एकामेका पासून मागून एमिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज शुभ वर्तमानान जेजूचें जिवीत आमी आयकता. बरें करीत गेलो ताचें सैमूच बरें करपाचें. कोणाकूय दुयेंस जालां, पिडा जाल्या, आडकोड जाल्या, कोणूय संस्था तांणी पळोवंक जायनासलेलें. बरें करीत रावता. आमी हो जेजूचो गूण शिकुया. जिवितांत आमच्या कोणाकूय बरें करूंक जाता, बरें करीत या. कोणाक वायट करूचें दिसता, वायट आमी करचें न्हू. तर हें शाणेपण आमकां एकेल्या दिवून ह्या आयच्या मिसान मागुया. हें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओळखून सगल्या आमच्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर भरिला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सारूंक सांगता. मनान चिंतून विचारून वायटा दारान बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सरांक वार मरे सगळे देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं नोत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थया. सोरपोद वेदार आनी ससण्याच्या देवा आमचो बाबाड बरोसो आनी मोग वाडोय. तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक. तूं फरमायताय ताजो मोग करूंक आमच्या काळजां पिडोय. हें आमी मागता. आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनां. आमेन. बसून देवाचो उतर आयकुया.
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणे आमी जेवचे म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनेक पावट भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या ओतम्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजीं जाता. होय, दायचीं देवाचीं आनी दायची भाव भयण क्रिस्ताचीं. ताचे बरोबर मोहिमेवून जातेलो जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. सगळीं म्हणुया, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायतात नाचतात. जबाब, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिडाराक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस कोत्ता. जबाब, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उद्गार सगळीं उबी रावया. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy sorvismora, soy sorvismora. सोम्या, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोलीं कर. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy sorvismora, soy sorvismora. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Woiman tuka samia. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानान एका शनिवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटान केलेली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्लेली. कितेंच केल्यार तिज्यान तोकली उखलून उबें रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली. आपणाशी आपोवन
तिका हाडली आनी म्हणलें, आगे तुजे वायटांतली तूं सुटली. आपलो हात तिजेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली. देवाक दिन वाचूंक थंयसर ती भोंवताली. पूण शेनवारा दिसा जेजून पिड्यार रोग बरो केलो देखून देवस्थानांचो अधिकारी रागान भरून असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस आसा. त्या दिसांनी येयात, बरीं जावन वचात, न्हय शेनवारा दिसा. पुडते बालोवन सुमयान ताका म्हणलें, आरे दोंगयानो, तुमचे भितरलो जण एकलो दावण्याक बांदलेल्या आपल्या पाड्याक वा गाडवाक ताका सोडून शेनवारा दिसा उदक पिवंक ताका व्हरना. तर 18 वर्सां देंवतरान बांदून दवरलेली अब्रामाचे दुवेक शेनवारा दिसा सोडोवचें न्हय आसली तर. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली. पूण ताच्या अजापांच्यो करण्यो पळोवन लोक मोठोच खोस जालो. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. वखांडी तुका क्रिस्ता. बसा, sit down. भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितान एक वस्त आमी पळयता. जंय जेजू आहा थंय खुशालकाय आहा, कितें तरी बरें आहा. ह्या पासत जेजू जेन्ना देवस्थानांत येतालो तांचे मदें घोडे बरी खबर देवाची परगडटालो, लोक खुशी जातालो. कित्याक कितें तरी आयज बरें जावचें आसा. अशें जेजू भोंवता आसतना आयज शेनवारा दिसा एका देवस्थानान कोपेलान गेलो तांच्या. आनी त्या कोपेलान राबाय म्हणटच तो ताका देवाचें उतर दिलें. ताणें वाचलें, ताजे वयर शिकोवन दिली आनी लोकां मरेन ताणें एक बायल एक पळयली, पोंगी जालेली. तिजें तकली वयर काडूंक जायना, हांगा हाटीक पोंग पडलेलें. आनी ती पोंगी थंय भोंवताली लोकां मदें. जेजून ते वस्तरेक पळयली. सुत्तरें ताका दिसलें, जाणा आसलो शेनवार म्हूण. शेनवाराक बरें केल्यार कोण ना कोण उलयतलो हेंय जाणा आसलेलो. पूण तो परवा करिना. बरेंपण करप ताजो प्रायोरिटी. कितेंय करून कोणाकूय बरें करूंक जाय खंयच्याय दिसा करी तो, परवा करिना. बरें करूंक दीस शेनवार बिनवार कांय पडना. ते बायलेक आपयता आनी ते लागीं येतोच ताका सांगता, तुजे पिडेंतली तूं बरी जाली, हात लायता. आनी ती सारकी नीट उबी जाली. आनी उबी जाले उपरांत थंयसर देवस्थानांत भोंवताली. अधिकारी प्रेसिडेंट त्या सिनागॉग देवस्थानाचो जेन्ना ताणें पळयलें ही बायल बरी जाल्या म्हूण ताका उगडास येयलो. आयज शेनवार. शेनवारा दिसा कांयच करूंक जायना, लोकांक तापयता. बरी जावंक जाय खंयच्या दुसऱ्या दिसा या, शेनवारा दिसा न्हू. आनी जेजू ताका सांगता, सगळ्या लोकांक सांगता, शेनवारा दिसा तुमचीं गाडवां, तुमचे पाडे, तुमचे रेडे भुकेल्यात तानेल्यात म्हूण तांकां सोडून तुमी उदक पिवंक व्हरनात, वता. म्हणटकीर ही बायल एके भाशेन ताका देंवचारान बांदलेली पाड्यांक रेड्यांक सोडटात ताका सोडची न्हय आसली. जायतो लोक थंय आसलेलो हांसूंक लागलो खुशालकायेन. लॉजाक वडील त्या हेजो लॉस ताका जाली. कित्याक जेजून ताका सांगलें बरें करूंक दीस लागना, खंयच्याय दिसा बरें करीत. इश्टानो, जेजूचें जिवीत तशें बरोवन हांव जेजून हें केलें तें केलें तें केलें आनी जेजू खुर्सार मच्छी आनी बरें करीत गेलो अशें बरयणार म्हणटात. आमचें कितें म्हणटाले काय, हांव मेल्या उपरांत कोणूय तर म्हजें जिवीत बरयत, बरें करीत गेलो काय वायट करीत गेलो, कुसकेपण घालीत गेलो, बरेंपण आसलें थंय वायटपण घालून गेलो, कितें म्हणटलो काय. ह्या पासत हांव जिवितांत नदर मारया. हांव जिवीत जियेतां, कितें करतां,
बरेंशें पडयता काय वायटशें पडयता. बरें हांव थंय अदीक बरें कोता काय अदीक वायट घालता. नोटोस हें शाण्यापण घेवन या, जिवितांत सदांच बरें करीत या. हे देणे फावो जावंक आयचे मिसान मागुया. बसूनच भेटून गीत गावया. गायन गाऊया रुपये भांगार मागिनाय C30 पान 40 आणि 1 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायबा आमची काळजा तुका साय खुशी ओपोनी तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात मेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात मेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात मेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात मेता. उबे रावया. तुमचे भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत पिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर बांदून घेवन मोहिमेबोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी विटयता त्या देण्यांचेर आशिर्वाद तुजो घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं अदीक तुका मोहीम आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळ्यांस आमची कार्ड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सस्तनीचे देवा, सरकारेन सरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या आस्म्या वरवीं दुयेन तुवें ताका सोडयलोय. तेजे उद्देशी देवदूतान सर्गेचो सगलो जालो वार तुवें तर वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. Povit, 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 Novarazzo सर्वेस्वर तू, S'organizza sarvolia tuझ्या वैभवा, उसर्गी तुकाच वैसर, सर्वेस्वराची नावी येतात आकाशून. उसर्गी तुकाच वैसर. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले खुशेन कोश मोरान सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर खुशी. तेच तरेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत पातकाचे वखसन मेळच्याक तुमची ही बसत आनी समेस मनशां बसत ते बरोवतलें हें म्हजें उगडास साक करात. Vavarata so good for Gotuya. Gesù mio, Gesù ci conta, Gesù non mi ha niente. बापा दुरीच्या मनांतल्यान पुनर्जिवंतपणांत आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका आसूंक दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. इंजुरीची कुणाराक शेवतेल्या मातसो मेसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा आनी सगळे आनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तूं इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरी कोमल पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगती बेगीन धरून दिता आनी सरकाणी तुका म्हणल्यान सगळे भोक्त बरोबर सस्तीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू संगता तेच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोत बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना बापा सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. ताजे पुतान जेजून संवसारान जियेताना सदां बरें करीत गेलो बरें शिंपडायत गेलो. आमी ताची देख घेवंक आमी दुसऱ्यांक सदांच बरें करूंक शाणेपणान आमकां व्हरून बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्वात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडो तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाडणे परावन दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वेटांतली तूं आमकां निवार. दया करून इजिप्तान आमकां सोबस्ताय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोवशें आमी वत रेखता. पर आमकां चुडार काकुतीन सरपात कंतली सुटोय सुराकांतली तूं आमकां सगल्यांक पटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धोरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. त्यो कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय नाका जोड चलयताय ससण्याच्या ससना सुम्याची शांती सरांगाल तुमची सोवें आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूट कर. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. हो जेजू खरा देवाचो पूत आपल्या संवसारी जिवितान सरान दुसऱ्यांक बरें करीत गेलो. आमी ताजी देव घेवंक आमी बरें करूंक तो मागता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. तुमचें म्हाका फोन
कुमेयांच्या वेळार आमी गायन गावया D30 आणि 2 मोगा वांटप 5, 60 आणि 4 D32 पेज 64. देवा उदर मोगार घेरा देवा उदर ओढून वाटा कशे जमणार बाबोजारी एरुदिनी वाटून आमी सदा बाबा भुरगी तुझी सदा बरी बाबोळ सोगली सदा बाबा भुरगी तुझी सदा बरी बाबोळ सोगली मोगा वाटप सदा मिसा चोटा गोरा चोदा गावा दमदमसली पेटोलेचो उजवाड आमच्या जिविताचो सदा पृथ्वी साक्षी दिवो सदा स्वर्गान सोदोस तुझो सदा पृथ्वी साक्षी दिवो सदा स्वर्गान सोदोस तुझो दुखीक लागून पिडेक लागून बाबूळ लोटा दुखी भोळून चलया आमी संवसार भरून दुखा बसून कारजा बसून करचे मोदक पांडूंक देसून बाबाशाची दिवली भेटून करचे मोदक पांडूंक देसून बाबाशाची दिवली भेटून. उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयार कोत्तेल्या डिकन रेगना पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो पोरोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणांत तुज्या विचून काडलोल्या सेवकाक रिगनाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक रिगन मुनियारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विचून काडला म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन शुभ वर्तमान परगटून विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभूंक आनी तांबोन आसतना मागणें करून जेजूक तो ओदीक चिटकून रावन बापा बरी खबर परगटलो हातयार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटोय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयार करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी कोत्तांव तुज्या पुता जेजू नांवी जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फाव जावं ताजे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तो जें कुण्या रुपेन आमी समोर घेवन घेतलां तें जिवितान स्वतान स्वर्गाचो पुन्नायेन आमकां मेळो शिकोर. हें आमी मागतां तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपोद बेदा देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून आमेन. वचात जिवितांत दुसऱ्यांक सदां बरें करीत रावात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडवकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया, वचुया. F23 पान 9 आणि 6. F23 पेज 96. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. अडकोतल्यांक बोगसुया. दुस्मानांक मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. बेकारीस मनांत चलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता